कामुर्ले दरबार आणि वागळे ह्याच्यामध्ये जो रस्तो हा रस्तो खचला पळय उदकान पावसाच्या दिसान तो सारको ल्हारा बरोबर सगळो कोलॅप्स जाता आणि लोकांची मागणी आहा की तो बरो कॉन्क्रिटान बांदचो म्हणून आणि त्या प्रमाणे आयज तिवेचो आमदार निळकंठ हळर्णकर हेणें येवन हांगासर पळोवणी केली आणि तेणें सांगला पूण बेगीनच्या बेगीन हेचेर कितें तरी सोल्युशन काडपाक लागून प्रयत्न करता म्हणून. आमचे जे इंजिनियर आहात हे ह्या रस्त्या बद्दल बरी स्टडी करून विचार करून ही कामां केन्नाच करिना आनी हेज्या खातीरूच हो सगळो प्रॉब्लेम जाता. जेन्ना हो दर्या दडेचेर आसा आनी हो दर्या म्हटल्यार एक 20 किलोमिटर 10-12 किलोमिटरान अरेबियन सीक मेळटा आनी त्या प्रमाणे हो जेन्ना हांगा काटेर आहा तेन्ना कमीत कमी 20 मीटर तरी खोल आहा डीप आनी हेज्या मुळे जी झोत लागता जो स्ट्रीम लागता ही बरी पॉवरफूल आसता आनी त्या खातीर टायम टू टायम सॉयल इरोजनूय जाता. आनी आदल्या इतिहासा प्रमाणे हांगा 1-2 गाडयो पयलीं पाणयान डायरेक्ट गेल्ले आहा. खुबशें लुकसाण जालें. प्रत्येक वर्सा हो रस्तो जो आहा ते क्रॅक जायत आसता, इरोजन जायत आहा आनी तेंच्या मागणे प्रमाणे आयज प्रत्यक्ष पळयलें जायत जाल्यार खरोखरच हेजो बरो अभ्यास करून बऱ्या पैकी एक कॉन्क्रीट पायलिंग करूनच तो रस्तो केलो जाल्यार तो उरतलो. लोकांचो संबंद सुटलो. मेन रोड कोलॅप्स जाला. आमच्या लोकांक शिवोलेच्या न्हय म्हापसा वयचें पडटलें. हे लोक कामुर्लेच्या गांवांत ते म्हापशासून शिवोले वयचें पडटलें. गांवांचो संबंद सुट्टलो. हे सिरियसनेस घेवन गव्हर्मेंटान ही कामां करपाक जाय. फक्त एका सिंपल प्रोटेक्शन वॉल बांदले परत एका वर्सान परत बांदले हो गव्हर्मेंटाचो वेस्ट ऑफ मनी. त्या खातीर कॉन्क्रीट डिसिजन घेवप. आयज सांगलां की गोवा विल नॉट गो इनटू एनी कायंड ऑफ मिड टर्म पोल्स एंड देर इज नो प्रेशर ऑफ एनी सॉर्ट. तांच्यांनी सांगलां की काँग्रेस ही बेश्टी अफवा घालता जावं एक अननेसेसरी हायप करता. तांच्यांनी हेंय सांगलां की जे डिसग्रंटल लीडर आसा इट इज बट नॅचरल फॉर एनी सिनियर लिडर्स टू बी डिसग्रंटल्ड. सम आर मेकिंग द नॉयज वायल सम आर स्टेईंग क्वायट. पण तो म्हणटा की खंयचे पॉलिटिकल पार्टी वीच इज एक्सपांडींग तांकां म्हणटा ही सादारण गोश्ट की कोण ना कोण अपसेट जातलो. First, I'll answer your last question first. If we were going for mid-term polls, we would not have admitted 2 people from the BJP who willingly joined us. It is not that we forced them. Even now, we have a problem of more people wanting to come. Whatever may be said to the contrary, we wanted to rest speculation that we are going for election. And if you ask Congress people, they themselves do not want elections. So who wants elections? That is the first point. I don't think anybody in his right mind would like to burden Goans with general elections or assembly elections in 2 years' time. When it happened in the past, people were very annoyed and they don't want this thing happening. So it is not that we are picking and choosing legislators or luring them. It is they who want to come, seeing the overall development that is taking place. Now it is an open secret that our leader, who is the chief minister, has a health problem, who is revocating, who is needing rest. So if he is not available to the public, he has to get well first. Only then he will resume his normal duties. Is it our culture to condemn that person, to dump a person once you are sick? फेस्टिवल ऑफ लाईट पर्रा सिटीजन फोरमान आपली 6वी आकाशकंदील स्पर्धा कलंगूट मर्यादीत आणि नॉर्थ गोवा मर्यादीत ही आकाशकंदील स्पर्धा दवरल्या. हाका सपोर्ट आमदार मायकल लोबो हेचो आसा. सुमार 1200 आकाशकंदील ह्या स्पर्धेन आसात आणि तसे सांस्कृतिक कार्यक्रम ह्या हांगासर जाल्यात. पळया पर्राचो हो फेस्टिवल ऑफ लाईट. अब तो भाई चल पड़ी पर्रा की नाव है. आता बोल टुगेदर
गेली 100 वर्सां जाली फेस्टिवल ऑफ लायट्स सेलिब्रेट करता इन पार्रा विलेज. या निमित्तान हो प्रोग्राम आमी घडोवन हाडटा आनी प्रत्येक घरान आमी सांगता की तुमी आकाशदीप घरा लागीं करा आनी इको फ्रेंडली करा. प्लास्टीक उजार करप ना, थर्मोकॉल उजार करप ना. आनी ह्या वर्सा आमी नॉर्थ गोवाचें कॉम्पिटिशन हिंगासर केल्लें आहा आनी आमकां मोर देन 1000 आकाशदिये हिंगासर येयल्ले आहा कॉम्पिटिशनाक. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. तो मेरेन नमस्कार. कीप वॉचिंग प्रुडंट.